वाळपयचे पुलीस निरीक्षक सागर एकोस्कराक निलंबित करचो म्हण मागणी शेळ मेळावलेच्या लोकांची आसा। IIT आंदोलनाचे प्रकरण बरेच वाडले। ह्या संदर्भात प्रेस्तारा पुलीस महासंचालक मुकेश कुमार मीना हांच्यांनी राज्यातल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनां वयल्या PSI, LPSIक वाळपय दापयल्ले। मजगती भाजपाचो फुडारी प्रकाश वेळीप हांच्यांनी आंदोलन करप्याची भेट घेतली। RDXGOA खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। आमची मागणी अशी की हांगसर प्रोजेक्ट नाका आणि जी लँड आसा न्ही ताजेर तुम्ही सगळ्यांक आदी म्हटल्यार एखादे तुम्ही पावोवंक शकता। गव्हर्मेंटा पर्यंत आमची ही मेसेज पावयात की ह्या जाग्याक पळयात आणि हाजेर जे लोकांचे आमी डिमार्केशन करून CMA कडेन पावयात कोणाची कितली जागा आसा ती लोकांक ती तेंच्या नांवार करून दिवची बेगीनच्या बेगीन, सो दॅट एटलिस्ट कल्टिवेशन करता आसतना तांकां हे जे आता फॉरेस्ट ॲक्ट लागता ना तुमचं फक्त जे पारंपरिक कल्टिवेशन फॉरेस्ट ॲक्टा खातीर पळय आमी आमचे FRC अंडर येयना। ओके, गांवचे सगळे पॉप्युलेशन साधारण कितले आसा हेजेर? आमचे मेळावलेचेच जाल्यार सुमारे 2500 आसा। 2500 म्हणजे ह्या सगळ्यात गांव कितले एफेक्टेड जातात? आमचे 7 गांवांक व्हड इफेक्ट जाता। 7 गांव 7 गांव रिंगणे, मुरमुणे, धोडो, पैपूळ, शेर, आता 7 गांवाचे लोक आसा। 7 गांवाचे सर तुमचे हाजेर कितें म्हणणें आसा? न्ही, आतां आमी आयला ते आमचे कांय ऑर्गनायजेशन एक्चुअली आमी उठा हें ऑर्गनायजेशन रिप्रेझेंट करतात। बरोबर। तुमचे लोकशाही पद्दतीन तुमी कितें करताले, तुमचें आंदोलन करताले, आमी व्हडलें इंटरफेर जालें नासलें। आणि प्रत्येकाक आपल्याला आवाज काडपाचो अधिकार आसा। आमी आंदोलन करीत करीत फुडें आयले, पूण शेवटी तुमचे उठा आंदोलनान आय थिंक गोविंद गावडे सर्व आशिल्ले मातशें सायडीर रावता आसा। मातशें वाट आमी फक्त कितें तुमची भुमिका आसा, आमी कोणा सरकाराक रिप्रेझेंट करनात किंवा खंयच्या पार्टीक रिप्रेझेंट। बरोबर। कालच्या पेपरांतल्यान जे आमी पळयलें न्ही दिसलें एक माणुसकी ह्या दृश्टीन आमकां बरोबर एक कल्चर जाणून घेवप, तांचो गोंयचो एक भाग समजा असोच आसा जाल्यार तांकां तेंचे कितें तेंचे व्यथा आसतात ते जाणून घेवप जाता कितें आसा ते खंयचे हायर ऑथॉरिटी आसा तुमचे हातूंतल्या बी ते आमकां डिटेलिंग वचपाक पण एक जाता जाल्यार प्रयत्न करचो कितें आसात खंय तर एक हो प्रश्न सामुप्यान बी मिटता कारण आयज तुमकां म्हणटा नाका। सो सरकारची भुमिका कितें म्हाका मातसो कितें जालो कोवीड जालो हांवें हो जेन्ना कमिशन आसतना इशू हातांत घेवपाक केल्लो लोकांना तेन्ना ते थोडोसो म्हाका दिसता आमी तुमचे कडेन रिप्रेझेंटेशन पावयल्लें पण मागीर फॉलोअप केल्लो पण तो फुडें मागीर चेंज जालें तेन्ना तें कळना जाल्यार डिटेल म्हाका मेळटा आसलें। आयज मेळटलें म्हणजे आमकां दिसलें आमकां कोणीच सांगलें ना। तो म्हाका फोन करपाक लागलो जेडपी कुठ्ठाचो एंथनी वाज विश्वास गावडे तांकांय म्हणजे म्हटलें चल आयकोया लोक आमचेच लोकां फुडें किंवा जे आमच्या गोंयकारां फुडें आमी वचपाक आमकां कितें आसा। बरोबर। की फक्त तुमचें जाणून घेवपाचें आमच्या लेवलाचेर कितें प्रयत्न जाता जाल्यार मदत कर आसपाचें आनी म्हणून आमकां फुलां विचारता तुमचें स्टँड कितें मतलब जो पर्यंत डिटेलींग आमकां खबर ना। एक्झॅक्टली म्हाका आज प्रेसा आपयता म्हणल्यार ना प्रेस बी म्हणल्यार पयलें लोकां फुडें वचपाचें म्हणल्यार आमकां एक संवय आसा आमी लोकां फुडें पयलें आमी आंदोलन करताले। बरोबर। सो लोकांचो कितें जो आसा तो पयलीं समजून घेवपाचो आनी जाता जाल्यार प्रयत्न करपाचे शिश्टमंडळ घेवपाचें किंवा आमचें आसा। आजय शेतकार आमचे दिल्ली खूब बसले कडेन आसा तेजें डिटेलींग वचपाक ना पूण सरकारच्या वतीन कितले 7 फेरी जाल्यो म्हणटा प्रयत्न हे शेवटी लोकशाही करपाचेच आसतात।